मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हाळशी कुर्टी लाकूड तस्करी, रान अधिकाऱ्यांनी अचकीत घाली धाड. 2 लाखांचे खैर लाकूड जप्त. कारापूर सरवणकारांक सतायता कोयर वडोवप्याचो फोटो धाडात, इनाम मेळयात. सरपंचाचो उलो. दक्षिण गोंय नुस्तें मार्केट प्रकल्पाचे उक्तावण वादांत. नुस्तेमारी संघटना म्हणटा आदी सारकी वांटून दियात स्टॉलां, ना जाल्यार करपाक दिवचेत ना उक्तावण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हाळशी कुर्टी अचकीत धाड घालून अधिकाऱ्यांनी 2 लाख रुपया मोलाचे खैर लाकडाची तस्करी करपी 4 धरले. लाकूड महाराष्ट्रात व्हरपाचो यत्न चलिल्लो. तस्करांक रंगे हात धरले. नितीन फळदेसायाच्या फुडारपणाखाला फोंड्या भूंय संवर्धन अधिकाऱ्यांनी अचकीत धाड घालून बेकायदेशीरपणान कापिल्ल्या खैराच्या लाकडां भरिल्ली रिक्षा जप्त केली. ह्या गुन्यांवांत वापरिल्ली आवताय जप्त केल्यात. धरिल्ल्या 4 मदीं 2 जाण मास्टरमाइंड आसा अशें कळटा. एकलो महाराष्ट्रांतलो जाल्यार दुसरो गोंयचो. काल दिनांक 26 मार्च 2025 आमी म्हाळशे कुट्टी धनगरवाड्या सायडीच्यान आमची रेग्युलर प्रोटेक्शन ड्युटी जी आसता, आमची पेट्रोलिंग करता आमी, ते एरियेन आमी भोंवताले. तेन्ना भोंवता आसतना सांजे वेळे 5:30 उपरांत आमकां एक सस्पिशियस मुवमेंट दिश्टी पडलो. तेन्ना एक जी आमची लिस्टार नोटोरियस गाडी आसली, आमी वॉच लिस्ट करताले, ती गाडी आमकां एक रिक्षा टाटा व्हायट कलराची GA04T 6515 आमकां रानाचे आमचे एडजस्टंट सकल पार्क केल्ली दिश्टी पडली. थंगा आसली. आमी मातशे वेळ रावन थंगा पाळत धरून रावले जाल्यार ते गाडयेन आमकां मुवमेंट दिश्टी पडलो. मुवमेंट दिश्टी पडटरी तितून भितर लेबर आशिल्ले, एक अंदाजीत 15-16 सुमार लेबर भितर आशिल्ले त्या सायडीच्यान. आनी गाडयेन आमी जेन्ना इंटरसेप्ट केले गाडयेक वचोन, तेन्ना आमकां गाडयेन भितर जे खैरीचे तुकडे मेळ्ळे. आनी गाडये ड्रायव्हराक आमी एप्रेंड करपाक ट्राय केलो, पूण तो जंप मारल्यान उडी मारून गेलो. तेन्ना आमी गाडये भितर जो लेबर आसले 3 जाण तांकां आमी धरले. तेन्ना ते कशे उडी मारून पळोवन वचपाक ट्राय करपाक लागले. तरी पूण आमी खूब प्रयत्न करून 3 जाण स्टाफाक आमी थंगा सायडीर घट धरले. तेन्ना सायडीच्यान मागीर आमी एक मोटरसायकल आसली जी पल्सर मोटरसायकल, जाचो नंबर आसा GA04J2973. ही हेजो ओनर जो आसा तो बाबू विठ्ठल जोशी रावपी बिचोली HDFC बँके कडेन. तो आमकां दिश्टी पडलो. ताका आमी विचारलें हांगा कित्याक आसा, आनी हांवें ताका वळखलो कित्याक हांवें ताका पयलीं आमी ताका पुणे केसीक तो अरेस्ट केल्लो ताका आमी. पूण ताचो आमी पाठलाग करपाक जाल्लो आमचे कडेन, कित्याक आमी स्टाफ कमी आनी उरलेल्यांक सगळ्यांक आमकां अप्रेंड करपाक जाय आसलें. सो आमकां ताका आमी बेगीन अरेस्ट करतले. थंय अशें कितें झाडाचो मॅटर आसा. अशे तरेन आयज जे हुबळी पासून खानापूर वाटेन अशे खूब लोक बायक घेवन झाड कापपाक भोंवता. आनी एकदांचे खंयच्याय एक झाडाक जर तांच्यानी बोट दाखयत बाबा हें झाड काप म्हणून ते कापता. कित्याक तांकां तें कांय खबरूच ना, ते पळयना बाबा ते झाडाक लायसन काडपाक ना काडपाक. अशें करून तेंच्यांनी सगळी लोकांनी रानां नश्ट केल्लीं आसा. ह्या लोकांनी एखादो जर आमचो गोंयकार जर खंयचे एक झाड कापपाक वचत जाल्यार तो पयलो आमकां विचारता बाबा तुका लायसन काडला काय म्हणून. त्या लोकांक अशी पडोकूच ना, ते सांगता ती झाड कापता. अशे लोकांचे मातशी फॉरेस्टानू कडक नजर दवरपाक जाय. आनी जी ते खंय झाडाची इलिगल जे कापता पळय तेंचेर कडक कारवाई करची अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. झाडां तस्करीच्या प्रकरणाक लागून झाडां कापप, रानांचें आरक्षण अश्यो जायत्यो गजाली उजवाडांत आयल्यात. खंय पर्यावरणाचो नाश चल्ला ते सोदप सरकाराक आव्हान जावन रावला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. कारापूर सरवणा कोयराक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागला. पंचायत आतां सोलार कॅमेरे बसयतली. कोयर वडयतल्याचो फोटो पंचायती मेरेन पावोवप्याक इनाम भेटयतले अशेंय सरपंचान सांगलें.
गार्बेज प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आनी सगळेच कडेन रोड सायड एक आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा. कारापूर सरवण पंचायत जी आसा तातूंत मोठ्या प्रमाणान गार्बेज रस्त्या कुशीक आमकां दिश्टी पडटा. ह्या खातीर पंचायत पावलां उखलता पूण फावो तशें यश तांकां अजून पर्यंत मेळूंक ना. आतां सरपंचान म्हटलां की ते जे ब्लॅक स्पॉट डेवलप जाला थंयसर कॅमेरा घालतले. तशेंच जे कोण गार्बेज उडयतात थंयसर तांकां फायन मारतले मोठ्या प्रमाणान. तशेंच जे कोण दाखोवन दिता, कोण फोटो धाडटा कोणाक गार्बेज उडयतना तांकां रिवॉर्ड दितले, बक्षीस दितले. पूण हे जे उपाय आसा ते कितके पर्यंत सफल जातले हे अजून पर्यंत कळचें ना. ते फुडें कळटलें. पूण जे कारापूर सरवण पंचायत जे आसा थंयसर सगळेच कडेन गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा. सगळेच कडेन ब्लॅक स्पॉट डेवलप जाल्लेले आसा वाठार ह्या वाठारांत. तशेंच कॉलेजी फुड्यान जी झांटे कॉलेज आसा थंयसरूय आमकां गार्बेज मोठ्या प्रमाणान दिसता. ही कमी जावपाक जाय आनी हे जी एक्शन घेतले पंचायत हाचेर बऱ्यापैकी तांकां यश येवपाक जाय. तेन्नाच ही गार्बेज जी कारापूर सरवण पंचायतीन डेवलप जाता ती कमी जातली. सरवणा पंचायत वाठारांत कोयराचो प्रस्न उप्रासपाक लागलो. वाठारांत कोयर व्हरपाक सुरवात केला तरी राती कडेन लोक कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात. ब्लॅक स्पॉट सोदून थंय सोलर कॅमेरे बसोवपाचे सरपंचान सांगले. तशेंच कोयर हाडून उडयताल्यांचे पुरावे दितलो ताका इनामां दिवपाचेय सरपंचान सांगले. गार्बेजीचे विशयी एक समस्या सामकी भरपूर जाल्ली आसा. कारण आमी आतां कशें केलां की ड्राय आनी वेट हो कचरो आमी उखलपाक सुरवात केल्लो आहा आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो पयल्यान लोकांचे घरोघरी वचून कचरो कलेक्ट करता. पूण तरी आमी इतली सुविधा केल्ली आसतना सुद्दां लोक असे भरपूर असे कचरो डंप करतात. ते सकाळी येतात नाल्यार रातचे येतात आनी कचरो उडयता. तेका लागून आमची गेल्या ह्या म्हयन्यान 20 तारखेक आमची मिटींग जाल्ली. तेन्ना आमी मिटिंगेन डिस्कस केला की आमी सोलर कॅमेरा एक 4 जाग्याचेर जे आमकां ब्लॅक स्पॉट दिसता त्या 4 जाग्याचेर आमी सोलर कॅमेरा बसयतली. त्याच बरोबर जो कोण कचरो उडयता तेका 2000 फायन लागतले आनी जो कोण आमकां कचरो उडयता तो आमकां दाखोवन दितलो तेका आमी 1000चे बक्षीस दितले. आनी त्या मनशाचे आमी नांव खंयच डिस्क्लोज करचे ना. फक्त तेजो व्यवस्थीत फोटो आमकां मेळपाक जाय की बाबा हो मनीस ते कचरो उडयता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नव्यान बांदिल्ले दक्षिण गोंय नुस्तें मार्केटांतलीं स्टॉलां वेवस्थीत वांटून दियात. अखिल गोंय पारंपारीक नुस्तेमारी संघटनेन मागलां. पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांक योग्य आनी पारदर्शक रितीन सुवातो वांटून दिले बगर प्रकल्पाचे उक्तावण करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी असोसिएशनान दिल्या. पारंपारीक नुस्तें वेवसायींच्या पोटाच्या आदी चिंतपाक जाय. बरेच तेंपासावन वेवसाय करपी नुस्तेकार आसात. तांकां न्याय मेळटलो हाची अधिकाऱ्यांनी जतनाय घेवपाक जाय. मागण्यांक कडेन आडनदर केली जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. नुस्तेमारी समाजांत वाडत चलिल्ली अशांतताय आडोवपा खातीर सरकारान बेगोबेग यत्न करचे अशें संघटनेन मागलां. फिशरी डिपार्टमेंटान मडगांवां व्हडले होलसेल मार्केट बांदीत म्हूण व्हडलो प्रचार केलो. स्टेटमेंट काडलो, पेपराचेर छापून येयले. फिशरीचो होलसेल मार्केट बांदताय म्हूण थिंगा आनी कितले कोणचे सोयीस करून कितें दस्पेस करताय. आज चोवपाक गेल्यार थिंगा होलसेल मार्केटाचे हेच ना, प्रोसेस हेच ना, कांयच ना. थिंगा बांदला तो दुसऱ्या भाशेन बांदला. आनीक आतां पळय मिसाल जाल्यार तो फिशरी डायरेक्टर सांगता आनी फिशरी मिनिस्टर सांगता सावथ गोवा फिशरी ऑफिस म्हूण. जाल्यार फिशरी ऑफिस म्हूण बांदता जाल्यार तेणी आमकां पयलें कळूंक ना फिशरी मार्केट बांदताय आनी त्या मार्केटाक होलसेल मार्केट म्हूण तेणें आमकां सांगलेलें. आमी एकूच सांगूंक सोदता लोकां मदें आनी तुमकां प्रेसाक, जेन्ना मार्केट बांदलेलें मडगांवां त्या म्युनिसिपालिटीन बांदलेलें आनी त्या म्युनिसिपालिटी बांदता आसतना होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट
अनलोडिंग लोडिंग सगळे एकूच जाग्यार जमीन एक्वायर केल्ली 98,000. फिशरीचें ऑफिस आमगेलें पणजे हाडलें तें काजिनो तेणी इकून तो येदोसो कुडको आतां फिशरी दवरला आनी आतां ते आनी हिंग आयला मडगांवां. जाल्यार हांव एक विचार सोदतां सरकारा कडेन, जेन्ना 98,000 जमीन गेलोली ती फुंयक आयली, कोणा दिली, कितें केलें तें आमकां कळपाक जाय. आतां दुसरी जमीन गेलोली ती थिंगा होलसेल मार्केट केल्ले ती तुमी आज ऑफिस बांदलां आनी आमकां फिशरमॅनांक ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक बोटकारांक ओकेना सगळ्यांक नुस्त्यांक तोल्यांक जमीन जागो फुंय दवरला तो आमकां कळपाक जावो. सोपो बांदपाक खंयची जमीन आमकां दवरल्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक ती आमकां पयलीं तेणी दाखोवची. कितली जमीन आमचे पासो तुमी इतली 40 करोड मोरून मार्केट बांदला आनी ती कितली जमीन आमकां तुमी ऑक्युपाय करपाक आमकां दवरल्या ती आमकां पयलीं मार्क करची आनी आमच्या हातीन दिची आनी उपरांत मागीर SPDA कडच्यान आमी सोपो हाड करपाक आमी रेडी आहात. ना तर ते आतां तेचें इनॉग्रेशन करपाक जाय, आमी तेचे इनॉग्रेशनाचेर बंदी घालतले. तें इनॉग्रेशन आमी करून दिवपा न्हय. कित्याक आमी कोर्टाक पिटिशन करतले आनी आमी सगळे मागतले. जेन्ना ह्यो वस्तू आमच्या हातीन ते दिना सरकार जाल्यार आमी सरकाराक वगेर रावपा न्हय. तांकां मार्केटाची जमीन आमकां फिशरमॅनाक दिवपाक जाय आनी तेन्ना आमगेलें जालें म्हणटकीर मागीर आमी वगेर रावतले. एक क्लियर कट गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता, स्पेशली SGPDA आनी चेअरपर्सनाक विनंती करता की हो मार्केट बांदलेलो फिशरमॅनाक आनी हो मार्केट चलयतले फिशरमॅन. सो आमी आयज डिसिजन घेतला की हे मार्केट 3 सेक्शनां आसा. पयलें की आमकां टेंडर दिवचे, प्रिफरन्स दिवचे, ना जाल्यार एक सेक्शन पळय आहा ती फकत ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक चलोवपाक दिवचे म्हणून आमी मागता. आमी फिशरीज मिनिस्टराकूय दिला, सांगलेलें आसा, डायरेक्टराकूय सांगला. सो तशेंच करून आमी SGPDA चेअरपर्सनाकूय मेळटले पर्सनली सांगपाक. आनी आमी हेच्या पयलीं इनॉग्रेशन जावचें न्हू म्हणून डिमांड करता. कित्याक इनॉग्रेशनाच्या पयलीं आमचे सेक्शनां सारखे पडपा जाय. कित्याक आमी पळयलेलें आसा की आयज फिशरमॅनाक थिंगा लोड अनलोडिंग करपाक त्रास करता, इतलो रेट घालता, वी डोंट इवन नो वॉट आर द रेट्स. सो आमी सरकाराक सांगपाक सोदता की जोरूय हो मुद्दो सॉल्व जायना आमी हे इनॉग्रेशन करपाक कशेंच दिवचें ना. आख्खेचे साऊथ फिशरमॅन जे साऊथ एसोसिएशन आहा सगळे येतले अपोज करपाक अनलेस एंड अंटील प्रॉपर एलोकेशन इज गिवन फॉर द ट्रेडिशनल फिशरमॅन ऑफ गोवा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगावकार. नव्या वर्साच्या बजेटांत सीएमान बायलांच्या संरक्षणाचेर कांयच तरतूद केल्ली ना, फक्त येवजणांचो शिवर केला. बायलांक पुराय संरक्षण दिवपाची तरतूद बजेटांत करात. बायलां वयले अन्याय अत्याचार वाडत चल्ल्यात. काँग्रेस महिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलपान पत्रकार परिशदेत घेवन मागला. इमोशनल ट्रॉमा आसता तांकां, मेंटल ट्रॉमा आसता, सायकोलॉजिकली तेंची कितें हालत आसता आनी त्या हितून तांकां आमकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हाडचें पडटा नाल्यार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. मुख्यमंत्र्यान काल 2025 ते 2026 बजेट मांडले. ह्या बजेटान गोंयच्या बायलांच्या येवजण्यांचेर भर दिल्या. वुमन्स प्रोटेक्शनाचेर भर दिवंक ना. गोंयांत दर दिसा बायलांचेर जावपी अत्याचाराच्या विरोधात सरकारान खर पावलां उबारूंक नात. सरकारान बायलांक संरक्षणाची तरतूद बजेटांत करची, ते खातीर बजेटांत सुदारणा करची. महिला काँग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलपान मागला. मेन मुद्दो रेज करता तो विमन सेफ्टी इशू इन गोवा, म्हणजे रायझींग क्रायम अगेन्स्ट विमन इन गोवा. एक म्हाज्या कडेन फिगर आसा जो हांव शेअर करूंक सोदतां. आतां आमी 2024 घेवया, कित्याक 2025 जस्ट आतांच सुरवात जाल्लेली आसा. सो 2024चे फिगर घेत जाल्यार एक 365 केसीस रिपोर्टेड आसा. हे फक्त रिपोर्टेड केसीस आहा. कितले तरी केसीस रिपोर्ट जायना, मागीर विड्रॉ केले वता, तेंचे FIRs घातले सुद्दां जाल्यार ते रिपोर्ट जायना. सो आमी हे 365 आनी तुमी 2023चो फिगर पळयात जाल्यार 288 केसीस रिपोर्ट जाल्ले. 365 म्हणजे एवरेज काडत जाल्यार पर डे मिनिमम 1 ही केस रिपोर्ट जाता महिलेच्या विरुद्ध. एक रेप, तितून वायलन्स, डोमेस्टीक वायलन्स, अदर कायंड ऑफ अब्यूज, मॉलेस्टेशन, हे सगळे भितून इनवॉल्ड आसा.
आणि ही जी केसीस आसा हितुल्ली 106 ह्यो फक्त रेप केसीसांचो नंबर आसा. आणि प्रोविजन कितें आसा ह्या केसीसां खातीर, हेंकां प्रोविजन कितें आसा सेफ्टी सरकारान प्रोवायड केला. आमी म्हणटली पुलीस स्टेशनान वचा नाल्यार आनीक खंय वचा तुमी एक वन स्टॉप सेंटर म्हणून गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडलेली सम इयर्स बॅक की 2015 वन स्टॉप सेंटर ह्यो स्कीम म्हटलेली की 2 नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवान हे आसतले. सावथ गोवान बायलांचो एकवट म्हणून एक ऑर्गनायझेशन NGOन ती हँडल करता म्हणून सांगली, ती गव्हर्मेंटानूच टेक ओवर केला आतां. आनी नॉर्थ गोंयान उत्तर गोंयान ती GMCन वन स्टॉप सेंटर आसा म्हटलें. आतां हे वन स्टॉप सेंटर केल्लो कित्याक की जेन्नाय बायलांक खंयचे तरी रेप विक्टीम नाल्यार एनी वायलन्स विक्टीम ती जर तांकां अप्रोच करता, हे वन स्टॉप सेंटरान तांकां लिगल एड, मेडिकल एड, कावन्सिलींग सायकोलॉजिकल आनीक कसले तांकां एड त्रास कितें जाता ते तांकां आपले थंय प्रोविजन मेळपाचें म्हणून. पण आतां हे वन स्टॉप सेंटर फंक्शनिंगूच ना गोंयान. आमी पळयलें जाल्यार खंय आसा आतां एक सपोज काणकोणा रेप जालो जाल्यार तेजे हेल्थ मेडिकल चॅकअप करपाक ताका सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवचें पडटा. म्हणजे बायलां तुमी म्हणटा आमी महिला तुमकां फक्त इक्वल रायट आमकां वोटिंगाक प्रोवायड केले आनी तुमकां मतान दिवन निवडून हारपा पुरतेच तुमी बायलांचो वापर करून घेता. महिलेच्या संरक्षणा खातीर कितें प्रोविजन केला? डिपार्टमेंट ऑफ विमन जे कमिशन आसा, विमन एंड चायल्ड रायट्स कमिशन, हांव जाणा चायल्ड रायट्स कमिशनाचेर एक कमिशनर अपॉयंट जावंक ना, कॉन्स्टिट्यूटूच जावंक ना चायल्ड रायट कमिशन सिन्स द लास्ट 10 months. हांवें आत्तां इन्क्वायरी काडला जाल्यार 10 months जाले चायल्ड क्रायम सुद्दां कितले वाडलेले आसा. कमिशन तुमी बसयना आनी कॉन्स्टिट्यूट करना, 10 म्हयने लागता कित्याक? एवरी डे काल सुद्दां पेपर ओपन करा आनी पॉक्सो एक्टच्या अंडर एक मायनरचे अब्यूज जाल्ले आसा, मॉलेस्टेशन. सो खंय वयपाचें आनी विक्टीम कॉम्पेन्सेशन कशें मेळटा? वेर द विक्टीम हॅज टू गो. कालचो जो बजट पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता जे CMान फक्त महिलेंचे बद्दल इतलेंच सांगलां, लाडली लक्ष्मी स्कीम टायमार मेळटली आनी कितली वाडयतली, कितें अंगणवाडी वर्करांक कितें 1000 रुपया वाडयला. आनी आमी पळयले महिलेंचे गृह आधार स्कीम एवरी मंथली खंयच्या 10 तारखेर काय कितें मेळटलें. पण हे आय वॉश कशें दिसना, हवेन विरगळणारी गोष्टी कश्यो दिसता. सो तुम्ही पिंक फोर्सान आसा म्हणून हे सजमो नाका की तुमच्यांनी कितें करूंक जातलें म्हणून. आय एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस विमेन बट ऑल्सो एनी अदर पुलिस ऑफिशियल्स. प्लीज रिमेंबर पिंक फोर्स इज मेड फॉर वुमेन प्रोटेक्शन, नॉट फॉर वुमेन हॅरेसमेंट. रायझिंग क्रायम इन गोवा हिटिंग टुरिस्ट फुटफॉल आणि CM स्वता म्हणटा की इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ वायलंट इन्सिडंट जाले टुरिस्टां बरोबर, रेप्स मर्डर्स वाडला गोंयान आनी हे आमकां इम्पॅक्ट जाता टुरिजम इंडस्ट्रीक आनी ह्या खातीर टुरिस्ट येवपाक गोंयान भिता नाल्यार फियर आसा तांकां. आनी अशें जावंक नाका की गोंयान फाल्यां ट्युरिस्ट येतले आनी म्हणटले बाबा गोंयान हांव हॉलिडेक गेल्लो आनी मर्डर जालें आपल्या फॅमिलीचो. अशें स्वता जेन्ना CM म्हणटा म्हाका दिसता खंय तरी तांकां लज दिसूंक जाय. तो स्वताचेरूच क्वेश्चन करता आनी कमेंट करता स्टेटमेंट की बाबा आमचे डिपार्टमेंट सारकें ना, लॉ एंड ऑर्डर सारकें ना आनी टुरिजम डिक्लायन जाता बिकॉज क्रायम रेट वाडला. जर CMा कडल्यान आमी कितें अपेक्षा करपाची हेज्या वयल्यान दिसता. सो CM हॅज कम्प्लिटली फेल्ड आनी आमचे प्रश्नांची उत्तरां तेंच्यांनी दिवंक जाय. एक प्रॉपर बजट एलोकेशन विमन सेफ्टी खातीरूच दिवंक जाय. विमन मॅटर्नल विमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट जे रायट्स कमिशन आसा गोंयान तेंचे सारके बजटींग जावन आमकां बाबा खंय प्रोविजन केला हे तेंच्यांनी इन डिटेल दिवपाचें आनी तांकां खरेंच हे जमना. म्हाका दिसता ही शूड नाव स्टेप डावन एज द CM. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. महाराष्ट्र आनी केरळांत सक्रीय आसलो तरी गोंयांत फुडले 2 दीस पावस थोडो विसव घेतलो. पूण 29 तारखेक हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. शेनवारा गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा खातीर सध्या तरी हवामानाची शिटकावणी ना. मळबांत कांय प्रमाणांत कुपां दाटतली. अदीं मदीं थंड वारोय घोळटलो. पावसाक तोंड दिवपाक तयार रावचे असो सल्लो हवामान विभागान दिला. पावसान विसव घेतलो आसलो तरी शुक्रारा चडांत चड तापमान 34 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मदीं अणभवपाक मेळटलो. कांय वाठारांनी सकाळच्या धुक्याचोय अदमास आसा जाचो परिणाम फांतोडेर प्रवास करप्यांक जावं येता. पावसाक 2 दीस थोडो विसव पूण महाराष्ट्र आनी केरळांत सक्रीय.
29 तारखेक गडगडा सयत पावसाची शक्यताय. शुक्रारा पावसाची शक्यताय ना, पूण घोळटलो थंड वारो. तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती. सकाळी कांय कडेन धुके. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर अकाउंट आनी फेसबूक फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस 6.